गीत घेऊया पेज नंबर 4 A7. देवाच्या दोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात समुया, सर्वेस्पराचो पूर्व सदांगरा परस वता, सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसून स्वाते. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप साहेबाचे इंतेन पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात जे पासत ह्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर जाल्या, देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच ताच्या मोगान आमचें जिवीत आमी जिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस आनी काजराचो दीस जे मनशा समोर रमता तेचे पासत पूण मागणी करुया. आयज इग्रोज बागीवंत फिलीप आनी जाकूब ह्या धर्मदुतांची पुरूब म्हूण समोर रमता. जेजून तांकां ह्या संवसारांतल्यान विचून काडलो. जेन्ना जेजूक तेंच्यांनी आपल्या जिवितान वळखिलो, तेजो पाटलाव करूंक म्हूण सगळें कितें सोडून जेजू वरवीं ते रावले. देवाची शिकवण जेजू वरवीं तांकां मेळ्ळी. देवाचो मोग तांच्यांनी आपल्या जिवितान स्विकार केलो आनी त्याच वरवीं सगळें कितें सोडून सदांच जेजूक पयली स्वात तेंच्यांनी आपल्या जिवितान दिली. त्याच वरवीं भिरांत आसतना तरी पूण जेजूक आपल्या जिवितान समजून घेवन एके भाशेन देवाचें शुभ वर्तमान परगट करूंक वेगवेगळ्या देशांनी ते गेले आनी त्याच वरवीं सगळ्या मनशांच्या जिवितान जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण आनी तो तांचे मदकात आसा पूण तोच भावार्थ तांच्यांनी वाडयलो. ते भाशेन आमच्या जिवितान सदांच जेजू ओळखून आनी ते वरवीं फुडें सरूंक आयची वाचपां आमकां आपयतात. पूण तरी पूण आमच्या जिवितान आमकां दुबाव कश्ट त्रास येतात तेन्ना आमी फाटीं म्हूण सरता आनी अंतस्करणा भितर जो आवाज येता ते ताळ्याक सोडून आमी आमच्या चिंतना फाटल्यान म्हूण वेता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आतां आमच्या मनान आमच्या काळजान थोड्यो ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलोत कोर, सोम्या काकलोत कोर, क्रिस्ता काकलोत कोर, क्रिस्ता काकलोत कोर, सोम्या काकलोत कोर, सोम्या काकलोत कोर. Moima devak utsorgi ani shanti tacha ishta sonsari sarve
वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तूं संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्पर कोणवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वावुरल्या त्या तुज्या धर्मदुतान भाग्यवंत फिलिपाची आनी जाकोबाची आयज आमी परोप समोरमता तांच्या मागण्याक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणान आनी पुनर्जीवनपणान आमकांय वांटो दी अशें तुका रुपान रूप पळोवंक सासणांक दादोशी जावंक आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणांनो हांवें तुमकां परगट केलां तुमी मानून घेतलां आनी ती बावाडतान सांबाळटात त्या शिव वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता हांवें तुमकां तें परगट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें नाजाल्यार तुमचो बावाड नीड फोड बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिकोवण घेतल्या तीच तुमकां हांव दिल्या म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो ताका निकिपिल्लो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो त्या उपरांत एकाच फाराक 500 ओदीक भावा भयणांक दिश्टी पडलो हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरोन गेलीं मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या धर्मदुतांक शेवटी म्हाकाय दीसभरचे आदीं जल्मल्याक तो दिश्टी पडलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता अंतराल देवाची मोहिमा वन्निता मोलोप ताची आतांची कामां परगडटा एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलीत आसा आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर
तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. तांच्यो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. तुंय ताणें सुर्याक एक तुंब घालून दवरया. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक उबी रावया. Sorries for us, Sorries for us, Sorries for us, Sorries for us, सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. Sorries for us, Sorries for us, Sorries for us, Sorries for us, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सांजो वापरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून तोमसाक म्हणलें, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक नात. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता? हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तुमी सत मानिनात. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हज्याच अस्तंगी उलयना, पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजे सत मानून घेयात. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सत मानात. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेता. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेय हांव करतलो आनी अशें पुता सवे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशीत जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या परबे दिसा जी वाचपां आमी आयकलां त्या वाचपांचेर नियाळ करीत आसतना सदांच जेजू जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत हे उतरांचेर आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरता खरें, पूण बरेच फावट आमच्या जिवितान कितें म्हूण घडटा. जे भाशेन फिलीप, थॉमस आनी दुसरे जे शिश्य जावन आसले, जेजू सदांच तांचे बरोबर आसलो. तो तांकां मार्गदर्शन दीत म्हूण आसलो. जेजूचें जिवीत ते सगळ्यांनी पळयलोले, तरी पूण जेन्ना जेन्ना जेजून तांचे दोळे उक्ते करूंक म्हूण सोदले, तरी पूण तांच्यान नितळपणान ते
ते पळोवंक जायना असलें आमचे जिवितान पूण बरेच फावट आमी एका कुड्ड्या मनशा भाशेन आमचें जिवीत म्हूण जियेता भावार्थ आनी विश्वास देवाचेर आसा तरी पूण सगळें कितें आमचे दोळे मुखार जें घडटा तें पळयता आनी आमी बरेच फावट एके भाशेन देवाचेर पूण विश्वास दवरिना दुबाव तर आमच्या जिवितान आसातूच पूण ते दुबाव जर आमकां पयस करूंक म्हूण जाय तर खरेंच म्हूण देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरूंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू फिलिपाक जी उतरां उलयता खरेंच हांव तुमच्या वांगडा आसतनाय पूण तुमी आजून म्हाका वळखूंक ना म्हूण आमच्या जिवितान आमी जेजूक खंयची स्वात म्हूण दिता खरेंच म्हूण तेची उतराचेर आमी नियाळ करून तो दाखयता ती वाट भावार्थान आमी फुडें म्हूण व्हरता काय आमचे मनांतले चिंतना वरवीं आमी जियेता आनी रावता ह्या संवसारी जिवितान बरेंच कितें आसा पूण त्या वरवीं पातोकपूण आसा देवसार सदांच आमकां नाडटा जेन्ना जेन्ना आमी जेजू सरशी धांवून तेचे सरशी लागीं येवंक म्हूण सोदता तो आमच्या जिवितान दुसऱ्यो अडचण्यो म्हूण हाडटा पूण जर आमी सदांच मागणें करता आनी मागणे वरवीं ते उतरांचेर पूण भावार्थ आनी विश्वास दवरता तर देवसाराची जी ताळणी जावन आसात ती आमच्यान पूण सोडून जेजू सरशी सदांच रावंक म्हूण जाता जे भाशेन सगळ्या धर्मदुतांनी जेजूक वळखिलो आनी ताका आपल्या जिवितान पयली स्वात म्हूण दिली ते वरवीं शुभ वर्तमान करूंक ते केन्नाच भिवंक ना तेच भाशेन आमकां पूण ह्या संवसारी जिवितान जियेता आसतना संद्यो म्हूण मेवतात एके भाशेन देवाचें उतर दुसऱ्यांक आमच्या जिविता वरवीं दाखोवंक म्हूण पूण आमी फाटीं म्हूण सरता तर म्हज्या भावा भयणीनो ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सदांच देवाचें उतर आनी ती शिकवण दुसऱ्यांक आमच्या जिविता वरवीं आमी दिवंक फावो जावं म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया तेच भाशेन ह्या संवसारा पासत मागणें म्हण करुया सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता ती कणवळायन आयकून घे ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवं आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता आमकां मेळ्ळल्या ह्या वॅक्सिना वरवीं तूं आमकां राख आनी सांबाळ आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 41 C31. संसारांतल्यो मोनसाक भेटो तुका सायबानाका जाण्यो इतल्यो चाल्यो आनी हलक्यो अगणित आकाशो मातल्यो तुज्याच मोगा पुताक धाडलो म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया प्रितीच्या बापा बागेवंत फिलीप आनी जाकोब हांची परोबाचे समयार आमी तुका ओपता ती देणी तूं स्विकार कर कश्टान दोगतात सापडलोल्यांक ते आमच्या भावा भयणींची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाच्या भक्तीन जावन दी हे आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे
पासून आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस परत उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापांक, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशाक परगोट करच्याक तुवें ती धर्मदुताची बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन करता आनी सर्गीचे दळबरा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălbărațu survispor, tu sorg ani săsăr bola, tu șavoi băvat, ut sorgi, ut sorgi, tu ca soy, soy, soy. Sorves por ace navieta, eta ta ca soy. Ut sorgi, tu ca soy, soy, soy. बापांक खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. Sonia Jesu, ami hondo kata, ani hikashintle pieta, title bauti, tu voi bovare sor, ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खी प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्पर तुज्या चाकरांक रोविनीना डिसोजा आनी सगळ्या बरेटो फॅमिली हेंची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर त्यो मेल्यो तशेंच ताचे बरोबर त्यो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती बागवेन झुजे, बागेवंत दोर्मदुता, बागेवंत फिलिप आनी जाकूब आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुकोस, आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 76, D48. प्रार्थुया.
भोव मोगाळ बापा, आमी घेतलां त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतान फिलिपान आनी जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखूंक तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां पावय. हो उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन फेर्नांडिसाक. हें ताणें मीस भेटयलां आनी प्रवचन केलेलें आसा, तो ताका देव बरें करूं म्हणटा. काल राती सावन आमकां एनावन्स केलेलें आसा की इगोर्जो आतां बंद आसतल्यो, म्हणजे लोकांक हांगसर येवंक जायना. पूण आमची मिसां सदांच चालू आसात. तुमी ऑफिशियल बेजिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर आमचे मिसान वांटो घेवंक जाता. 5 पवित्र भोजोण आसता, 6 इंग्लीश भाशेन मीस, 7 आनी 8 हे भाशेन मिसां आसात. तांच्यान तुमच्यान वांटो घेवंक जाता. सोयेर आमी म्हणना हितूं सायबाचे 479 वर्सां तो गोंय आयिल्ल्याक सेलेब्रेट करता. पूण तें जावचें ना. आमी कपेलान मीस करचें ना, पूण तुमकां यूट्यूबाचेर तातूंत मिसान वांटो घेवंक जातलो. थंय तें तुमच्यान पळोवंक जाता आनी तातूंत वांटो घेवंक जाता. सोयेर मायेचे केन्नाय खंयच्याय वेळार तुमच्यान केन्नाय पळोवंक जातलें. देव बरें करूं तुमकां. आनी दर दिसा हें मीस जातकूच इंग्लिशीन रोखडेंच आमी ट्युर्स घेतल्या इंग्लिशीन, आनी हें 7 काबार जालें म्हणटच कोंकणीन आमचे भाशेन ट्युर्स घेतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया. पेज नंबर 245 U30. Santa Bogdan Sove, for soy Jesun cikle, sorga moi mentanku, soy taina dile, Santa Bogdan Sove, for soy Jesun cikle, sorga moi mentanku, soy taina dile. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सतमानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलिल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चोडलो. सोर पदवीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चटाय आसा.
उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगल्या आमच्या भावा भयणी पासून मागया. कोविडाक लागून खूब हाल जालेले आसात. काम ना, ताका लागून पयसो ना म्हणटच जेवणा खाणाची सगळी म्हणना हितूं बंदोबस्त करूंक जायना. रेंट आसा ते फारीक करूंक जायना. खूब तोंटो आमच्या लोकांच्या जिवितांत आयिल्लो आसा. त्या भायर कोवीड जालें म्हणटच तांचो परामर्श करूंक सोयीना. आम सगळे पासून मागया. आमच्या सरकारा पासत, आमच्या भावा भयणी पासत जीं कश्टवतात आनी हेंच न्हय पूण दुसरीं दुयेंसां जाल्लीं आसात, ह्या सगळ्यां पासून आमी आमच्या ह्या तेर्सान सायबीण माई कडेन मागया आनी तांकांय पिकोवणी बरेपण फावो जाल्या पुरो म्हूण मागया. पयलो संतसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सव्या आसा. आमच्या बाप्पा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोरचे ठाय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा कोत्ता. ल्यूक 1:41-42 एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुस्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तोऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ.
आमचे बाप्पा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायचो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आत्ता आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चोड गरज आसलोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायचो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले वोट स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलोल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती पोरमोणे तांची शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना जेजूक ताणें जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा तूं सरकार आसा तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतले वोर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड गरज आसलोल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका
पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचटाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवान मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलोल्यांक. नमान राणये काकुळतीचे माये तूंच के आमचें जिवीत अमृत आनी बोरमासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळच्या रातनी तुजी काकुळतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावचें. मागुया देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचा मुख जोडलो. भाग्योन ती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रुजारेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणीन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुरणीचे लान्विकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पोटा येता. पदवेदारांक तो सोदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन.